उमेश हरिजन खून प्रकरणात मुरगांव पुलिशेन 3 जाणांक अटक केल्यात। ह्या तिगूय जाणांक बेळगांवच्या बागलकोट वाठारांतल्यान अटक केल्यात। खुनाचे घडणुके उपरांत तांणी पळ काडिल्लो। तांकां बागलकोटच्यान धरून गोंयांत हाडल्यात। तांकां आमी थ्रू रिलायबल इन्फॉर्मेशन कळ्ळें की ती बागलकोट कर्नाटका आसा आनी थंय टीम आमची प्रोसीड जाली। थंय वयता पावता पावता कळ्ळें की ती बेळगांव सायडीन रिटर्न येवपाक ते भायर सरल्या। सो अकॉर्डिंगली आमी तांकां मदीं इंटरव्यून केलें आनी दे वर एप्रिहेंडेड इन बेळगांव आनी अकॉर्डिंगली हांव ते ब्रॉड बॅक टू गोवा। इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट पूण सात्यांतर आमकां SP सराचे गायडन्स आनी DYSP सरान आमकां टायमली आमकां लायव्ह इन्वेस्टिगेशन आनी खूब गायडन्स केलो आनी अकॉर्डिंग आमी तांकां एप्रिहेंड करपाक सक्सेस मेळ्ळें। 3 जाण एक्यूज आशिल्ले ते जुम्मन शेख, परशुराम डोडामणी आनी दुर्गप्पा मदर।